हॅलो म्हाका तुझ्या कडेन अर्जंट उलोवंक आसा. तुवें आज आतां येजत तंगा हांव राखोन आसा. हांव पार्लरांत आसा. बेगी ये, वेळ करनाका. जायत सांगून सगळो दीस करूंक ना. म्हाका टायम पाड जाता. सांगला तें गरजेचें. ते फोन कर विकी ये म्हणून सांगले काले जाले. ते तुका आजचे युट्यूबाचे लवरीबणाचे पेमेंट आयल्यात गे. आयल्यात कितले आयल्यात? ते सगळ्यांक कळता सांगल्यार. सांगल्यार कळल्यार नाही. म्हाकाय कळाचे कितले दिल्यात म्हणून कळाचे न्ही गे. हे गे 5,000 दिल्यात. म्हाका 2,000 दिल्यात. ते कशे तशे जावचे? हांवें मागीर मस्त व्हिडिओ ऍक्ट केला न्ही हांवें. तुवें व्हिडिओ एक्ट केला जावंक पुरो. हांवें एक हातून 3 4 पुरो एक्ट केला. तशें ना म्हाका कितें अशें केलें आनी हांव नाही लोक सांगता हांवें केलें ऍक्ट बरें जाता तशें म्हाका व्ह्यूज चड पडल्यात म्हज्या हाका. लोक सांगता दिल्ली बाई ना जाल्यार बोरिंग जाता म्हणून. पळय गे पयशे कितें मागीर उणे दिल्यात तुका. म्हाका गोत्तू ना. ते तुवें म्हाका परत कितें सांगून तुवें तक्षण कॉल करीत जालें न्ही. आतां म्हाका हांवें डावटार तुका कॉल केल्लें कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव चिंताली तुका परत करया म्हणून. जाल्यार नाका नाका इल्ले खरेंच म्हणजे दीस आतां इल्ले व्हिडिओ घालूंक घे मी इल्ले खरेंच म्हणून सांगून इल्ले पाटी पाटी करता न्ही गे. तशें रावन चिंतून घेता न्ही. आतां म्हाका सडन ना गे म्हणजे काम बरं जाताना ना गे. म्हाका काणी एक जालें देखून हांवें कॉल केलें. तें कितें तशें करते जाल्यार हांवें कित्याक येवचें? तू विचार ताजे कडेच. डायरेक्टर सामान असल्यार सक्कळ सामान जाता. आतां म्हाका ताजे कडेच सांग. आतां आमची दुसरी मुरा आसा म्हाका तांच्या कडेन तांकांय ओडणण विचारूंक आसा. आतां एक लागत हांव कॉल करना आनी हांव एक लागत कॉल करता. म्हाका 5,000 दिल्यात. तुवें तें काले केलें? म्हाका लोन आसा लोन क्लियर केल्यात हांवें. वय गे हांवें ते 2,000 तशें दवरल्यात. ते डायरेक्टराक फाटी दिवचे. कित्याक? तुका 5 दिल्या उपरांत म्हाका 5 म्हणी दिनाका गे. तुज्या दिसाड हांवें केला. तू कॉल कर विचार. आतां डायरेक्टराक कॉल केले आतां लागता गे. कितें लागता कितें करना कॉल कर पळय एक फावटी. डायरेक्टराक कॉल करता. उलय नाका मध्ये. अरे कॉल तर रिसीव करना. रिसीव करिना ना कॉल रिसीव करना. आतां कळलें म्हाका सोर सांगून. वरना म्हाका आपण वरचे थंय वरचे हांगा वरचे खंय वरचे. हांव सांगलें प्राय जाल्या म्हणून गोत्ता न्ही. तुमच्या कडेन प्रसाला ना म्हणून गोत्ता आसा. येवन दी न्ही. जिल्ली बाई तुजें बरें जाता म्हजें बरें जाता म्हणून येवन दी. हांवें शिकयता. सगळे संवसाराक खंय संवसार मोडूंक आतां पुरो वरन गेलो म्हाका. बुद्धी पळय आतां फोन काडीन. आतां ताका कळलें न्हय हांवें तुका फोन करना. आतां तुका येत इल्लेशे वेळान. म्हाका आयल्यात पयशे म्हणजे. तू सांग हांव आयिल्ले म्हाका आयिल्ले हांवें सांगल्यात म्हूण सांग. आमी कित्याक पाड जायचे? आमी पाड जावचे नाका. आमी पाड जावंक ना धंतोल बरें. सगळ्यांवर येता जिल्ली बाई तू ना जाल्यार म्हाका म्हणजे हें पळयनात. तू आयल्यार बरें जाता गे तांकां. तू ये तांणी विचारतात तुका सांगून. आतां पळय गी 2,000 दिवन पडटा. हांवें 2,000 तशें दवरल्या. तुवें लॉना बांदलाय न्ही. ते लॉन आनी फाटी तुका लॉन काडी येता. हांव तशें प्रकार हांवें तशें दवरल्यात 2,000. ते 2,000 हांवें ताकाच फाटी दिवचे. आतां फोन केदाळ काडटा पळय. फोन काडले शिवाय म्हाका समाधान ना. आज हांव खंयचेंय काम करना. विचार फोन कर फुल्ल पेमेंट दी सांग. फुल्ल कितले दिलाय म्हाका तितलेंच दी म्हणून सांग. म्हाका म्हयन्याक 15,000 दिता म्हणून सांगल्यात. हांव त्या आशेक न्ही गे करचें बरा. ना जाल्यार म्हाका कित्याक गरज आली? 2,000 खाले म्हाका सोणे खावंक गे. म्हाका पेन्शन सयत 20,000 येता. 2,000 दे. तुमी खाले पळयतात सक्कड चॅनलांनी जावचें इतलेंच. म्हाताऱ्यांक व्हरचें डोंगी करचें. तुमकां कितले येतात? थोड्या जाणांनी सारचे तुका कितले आयले, चॅनलाचे कितले आयले, ताणे कितले दिले. थोड्यांक टिप्स बरें दितात. आमकां ते येना. आमकां येत. तुवें आतां भाशी कार्य केली न्ही आतां तुवें तशें म्हळ्यार काले तशें सांगल्यार दिना तूं म्हण अर्थ तसो. डोंगी करचे सांगल्यार तशेंत. तशें केल्यार ते डोंगी कळ्ळें न्ही. कोंबो कळे अशें करता. कोंब्यान बंसचे घाल्याक आनी मुखार म्हाका कोणी डोंगी केल्यार आसा अशें करून दाखयल्यार जालें. करता तें अळे डोंगी कळ्ळें न्ही. डोंगी. हांव म्हजेंत चॅनल स्टार्ट करता न्ही. जायत म्हाका तूं आपय आमी येता. काले नांव दिवचें? मायसून म्हणून नांव दिवया न्ही. सगळ्या की आमचे मायसून सांगल्यार पळयतात न्ही. व्हिडिओ बरें जाता सांगून सांगतात न्ही. ना जाल्यार जिल्ली बाई सांगून दिवया गे. तांच्याकडे विचारया मायसून जायत की जिल्ली बाई जायत की म्हणून. नाका लवरीबाणेंत जायत.
कित्याक म्हळ्यार हं. आम्ही प्रॅक्ट केल्ले आमची बुरात तांतून आसान वय न्ही वय वय तांचो सबस्क्रायबर माहिती- तांतून वय, आसात, तांतू वय. आसात हं. आता परतून आम्ही केल्यार परतून आमकां कोण हें करता वय देखून लावरीक बाणंत जायत थाने पैसे घरचे नाका डायरेक्ट राहणं वय वय आणि हांव आनी तुमचो सण आमीच गेल्या तांच्याकडे सांगचे नाका वय. जायते आमकां सपोर्ट करा सकडा जायची सक्कडांनी सपोर्ट करीजे आमकां लावरीक बाण जिल्लीबाई आणि जिल्लीबाईचे सूण सांगल्यार ना तुमकां मस्त मोगणी गे आमी येता सपोर्ट करा लाईक करा शेअर करा जायची शेअर करा आणि आमकां तुमचे कमेंट्स दिवन आमचो मोग अर्थ करा कुठल्या प्रकारे टाईल आणि तुम्ही करेक्ट आईला म्हणून दिसता येजे न्ही आता आम्ही सामान सांगला वय, न्ही वय, आम्ही काय उलटा उलयना नाही, न्ही नाही. सामा आम्ही करेक्ट उलोवचे कोणाची कॉपी करना वय आमचे आमचे ओन वय. मुझे आणि तुझे वय, त्यांचे. तुझे आणि मुझे हं. मुझे आणि तुझे ते- म्हाका आता 5,000 दिताय न्ही गे 5,000 दे हांव तुका 2,000 फाटी दिता कित्या म्हण सांगल्यार म्हजे नांव एक ना गे ग्रँड जावन राजे कित्या सांगल्यार हांव जिल्लीबाई सांगून सकाळांक वत्ता न्ही गे तशें म्हजें नांव इल्लें वयर वसाजे म्हाका मेळटा तें मेळाजे म्हाका दिताले आनी दिजे सपोर्ट करीजे तूं सुन न्ही तुका काले सांगल्यार इवडना हं. तशें वय गे. हां हं. सांगल्यार आमी माय सुन न्ही गे हं. तुवें माय किल्लो वयर दोरीजे जायते कित्या सांगल्यार तुका सुनेक सकयल घाल्यार इवडना हांव घालना हं. तांच्या मुखार इल्लें घालता कित्या सांगल्यार सुनेन सकयलूच रवाजे न्ही माय आसा सेरे ओ हो हो वय गे. मागीर तुका गद गोत्ता न्ही गे सांगतात न्ही गे माय वाचल्यार कितलो तेंप वाचता म्हणून हं. वय वय तशें जायते लोकांक दाखोवच्या खातीर मात्र वय. तूं काय हें करनाका व्हिडिओच फटी मारलाय वय. हांगा असत गजल सांगली तू जाय